कीर्तन 60 आणि 5, साम 65. देवाच्या देण्या खातीर अर्गां. देवा, सियोनांत आमी तुजी स्तुती करूंक फावो. तुका केल्ल्यो आंगवण्यो आमी पाळूंक जाय. कित्याक तूं आमचे प्रार्थना आयकताय. सगळे मनशाकुळ तुजेशी येता. आपल्या पातकाचे वजे घेवन येता. आमचे गुन्यांव अगणीत आसात, पूण तूं तें बक्षिताय. ज्या मनशाक तूं विंचून काडताय आनी तुज्या आंगणांत वस्ती करूंक लागीं हाडताय, तो मनीस खरोच बागी. तुज्या घराच्या, तुज्या पवित्र मंदिराच्या आशिर्वादांनी आमी दोशी जातले. तुज्या विजमिता वरवीं तारण करून तूं आमकां जाप दिताय. देवा, आमच्या तारोका सगळ्या संवसाराचो बरवसो तूं पयशिल्ल्या द्वीपाचो लेगून. तुजे सक्तीन पर्वत तूं थीर करताय. पदवेन तुजे कमर बांदताय. दर्याचो गरज, लारांचो गरज आनी राष्ट्रांची उसंबळाय तूं शांत करताय. पृथ्वेच्या शिमाचेर वस्ती करतले मनीस तुजी आजापा पळोवन विजमीत जातले. उदेंतीचे आनी अस्तमचे प्रदेश उल्हासान बोग मारतले. पृथ्वेक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय. सुबमपणान ती भरताय. देवाची न्हंय बरोवन ओमतता. मनशा पासत तूं दानी दिताय. अशें तूं भूंय तयार करताय. तिचे वरें उदकान भरताय. तिच्या दिंफळांची फूड करताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजयताय. तिच्या पिकाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. वर्साचेर दवरताय तुज्या उदारपणाचो मुकुट. तुजी पावलां पडल्यान थंय ओमतता सुबामपण. अरण्यान सोंपता भरपूर सरोव. आनंदान घाला दोंगराक रेवोड. मैदानाचेर बोकऱ्या हिंडाचें नेसण. फालक्यांचेर दानयेचें पांगरूण. ती उल्हासतात आनी संतोशान गायतात.